जाकू जाकू देवर दिसती दुनिया तुम्ही म्हाका पयलें कितें कॉम्प्लेन मातशी तुवें येवचें खातीरच खंय आसा सेक्रेटरी जॅनेट कितें कामाक म्हण येवना गे ना ना दर्या तिका आज रजा तिच्या आबाचें मरण आसा म्हणून काल तुमचे कडेन सांगताना हांवें आयकल्लें कितले बरो मॉर्न जाकू आज सांजे 3:30 वरार मॉर्न इगर्जेक हाडटात 4 वरार दीस उपरांत सिमिस्त्रेन पुरचे 4 दिसांचो संवसार अखेर जालो मनशाचें जिवीत कारबार दारबार दुडू बंगार शिंगार दगलत सकट सांगात करूंक आसा वय म्हणटल्या तुका वकालत करूंक हांवें आपोवंक ना तुजी एडवायजी म्हाका नाका चल तुजें कितें काम आसा तें पळय म्हाका आतां सांजेर मरना वसाचें हांवें तुमच्या संगत येवन गे सर कालें बिकलें जालो या अधिक सांगलो कालें म्हणटात सर थोडे फावटी तुमी म्हाका बारीक होगाल दितात तुजे तसलो एक लॉ ऑफिसांत आसा जे आसलो तूं शिकलोय जाल्यार व्हडलो ऑफिसर जातो आसलो कोण ना म्हण ते नशीब आमच्या तरंगे धाडा पोव जाता सर तुजी पाट तुमचो तपले नाका चल तुजें काम कर म्हाका हेर कामां आसात वाव जानेट म्हळ्यार कितें जीव सोडटा बा कांय काजरजांची आलोचन कोणी न्हय मो व्हडां गेली गजाल म्हाका कित्याक हांव सरलो म्हाका काम करूंकच मोन येना पाप बिरमो जानेट कितले रडटा पडना बिरमो दिसता हांव अर्दो दीस रजा करिना मरणाक हजर जाता आतां लिवून बरयता जाकू जाकू आपयलें गे दर्या वो लिहून तूं मॅनेजरा कडेन दी जाय दर्या हांव घरा वयता तशेंच करता हाय जानेट condolences pa Eris, Hasan, तुझा हात तो लॉंग करणे तू काय विषय लागला सोड जाऊ खऱ्या मस्तीचो सॉरी बा जानेट तुका दुखोवचो म्हजो इरादो न्ही तुजे उमाळे तुका हांवें कशें समजोवंक आनी एकटी सांगता हांव चलतां जाय मागीर पिसो कोणा कडेन उलयतलें तुका कोणा कडेन ना म्हाका एक विशय तुका एक सांगूंक आसा कसलो विशय पूण आज नाका मामा आनी एकटी सांगता सुदार सांग आनी सुदार सांग केले सुदार सांग कसलो विशय तो हां आमच्या बँकान एकलो छोटू एकलो काम जाता हां आनी तो म्हाका बारी लायक करता तरी एक कुटी कितेंय सांगूंक तो आशेता पूण मामा हांव ताचे वरी सुपारी मारता
कित्याक पुता इतली तू घडाई करताय तुका आता 25 वर्सां जाली काजाराची प्राय तर तुका तो पसंत आसा आमी मंजूर सिया तर मम्मा आपले हांव येतना ताका म्हज्यो तूं आपूण हाडून घे अरे रे 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 भुरगो कसो नांव कितें कितले शिकला सांबाळ कितलो काम कितें करता ताका ताच्या घरांत मनशां कितली ताका कार आसा की घर आसा की आस्त वदीक भांगार शिंगार सगळे आसा न्हू आवय बापूय आसा की ताचे ओट्टुकूच रावता की मम्मा ते पुरो तूच विचार म्हाका ताचे ताच्या तो येतना ताच्या मम्मा ती आपूण हाडून दिता आनी ते पुरो तूच विचार कर बोले जाने तू बरे कर चिंतून पळे मागे सुरसूर नाका सविस्तार कबात काडल्या बरे कळले मग तुका सायब मम्मा आमी आता घरा या ताका हांव घरा वचून फोन करता जाय कोण करा तुम्ही येत की कोण आबा या वेळा ग कोण ते बरी आसा तू कशी आसाय हाऊ डू यू डू मुक्काला 3:30 लाडू गो हे आलीस ल्हान प्रायजेंच आणि तेंच उलोवणे तेंच आलीस काजार जाल्या उपरांत तुजो आत्तो सुनामू अल्याने वो मुझो पूत डेस्मंड सुआरिस तो बंगलोच्या एका नावार्थीत बँकांत तो डीएम वा वा आणि ताच्या हाताखालच सबाजण काम करतात होय की कितें गुड इव्हनिंग आंटी गुड इव्हनिंग डेस्मंड ही म्हजी मम्मा या बसा बसा जाने काय आसाय तुका कोण आयल्या पळे आमी दोगांय ल्हान प्राय इश्टीण जावन आसल्या आनी हो ताचो पूत डेस्मंड मम्मा म्हाका बरे वळखता आमी दोगांय एकच बँकान काम करता आनी ताका मम्मा 4 वर्सां जावन आवडटा की वैरी कितें आता काम सुलाब जालें अरे डेस्मंडा ही गजाल तुवें कित्याक म्हाका सांगूं नाय मम्मा ऑफिसाची गजाल ऑफिसान घरची गजाल घरात येतून सर खासदाराचो प्रस्ताव येवंकच ना न्ही आजच संदर्भ मेळ्ळो जाने वस्तू काय इल्ले खाऊन पिऊन आनी आल्या राजा जाय मम्मा छे छे ते पुरा सदांचे आता आमी गरजेचे आणि मजेचे उलोवया जायत पडल्या म्हाका तुम्ही मेळिल्ले कितले कितलो खुशी जाली आली आता तुझी तू म्हज्या घरा येता म्हण म्हणटाना पाटी मुखार कित्याक झटपट गजाल कसोय आता कोरोनाचो काळ वय इल्या जाणांक सांगचे आनी आपुरबाय दिसून सोडचे बरे न्ही बी मेळ्ळे आमकां आमच्या कडेन विचार नासतना तुमी ओपिके नासतना तुमी कशी विचारचे ओ माय गॉड आनी सांगोण आड्यार काडटात रे आनी आमी तुमच्या बऱ्याकच करचे वय ही खबर आमी विचारा करतली वय वा कशी जानेट तुमच्या कडेन काजार जावन ओप्पात जायत तुम्ही आता ही विचारा करशील बसोन काजार असो ती फिक्स करा आमी या बरे या करता राव ती घरा येता लो आडयेपटी येता बरें एका रांदून दोन आनी वट्टी पोटली बांदून येता पण थोडे दीस रावता पळय या 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 आलीस आपले पहिले चालीस ल्हानपणाचे चालीस कांय बदलूंक ना आनी कोता जाने तुका डेस्मंडाची वळख आसा तुवें म्हाका सांगूंकच नाय न्हू या म्हाका घरा या आता 2 वर्सां उपरांत मम्मा मम्मा काय म्हणले रे पुता हांगा पळय हा
तर बघते भितर तुका जॅनेट दिसता की जाने दिसना मुगे होता पण गोयांची पेंडणी दिसता रे कोणे या पेपरार ताची फोटो आयल्या ही फोटो कोण घेऊन मेला असता रे पूण सुचे म्हणजे या सगळे जाने का सगळे एक दिस ना जाल्यार एक दिस फाटी येतलेच तू देवा लागे माग ही गच्चे गेले आणि मागचे मम्मा 2 वर्सां पशार जाली मम्मा जॅनेट नासतना जिवंक म्हाका मोन ना हांव गोंयांक ट्रान्सफर करपाक वयता मम्मा जाय तशें कर पुता पूण हांव तुजे वटू येतलीच आणि सांगता जागो पिया कोण या जायत मम्मा म्हजी तयार आहे हांव बेगीन करता म्हाका इल्ले फाटीन तरी तरी या या आदी आता ती गोंया आसात. खंय आसाय म्हज्या मोगा बंगारा जॅनेट तुजे विणे 2 वर्सां पाशार जाली किंची चली पळयल्यार म्हाका तुजेंच रुपणें दिसता तांचे लागीं गेल्यार म्हाका लोटून घाल्लो वणांनी मारता तुज्या मोगान हांव विसो जालां जॅनेट हांव विसो जालां जॅनेट विसो जालां सोम्या तूं खंय आसाय म्हजी बिरमोत पाव पळय हांव हांगा आसां आयक म्हाका हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां. धनिया ती तुझे नाव पळयता मू ती भिकारी जाल्यार 50 रुपये घेवन धर ना धनिया तू कस धनिया तितकेशे धनिया तुझेच नाव पळयता कोण आहे धनिया हे तुझ्या आवय गे मम्मा मम्मा हा अरे कोण करता हांगा ये कोण पळय पैसे नाही यो मुझे सोमिया यो जाने पे ये तो शांगा पावले वो सच्चा को उतार कर विकी की जॅनेट तू कशी हांगा पावली हा हांव सुतो तुजो देजमन पळय हांगा आसा तुज्या मुखार आसा जॅनेट अशें कशें कित्याक जालें राव रे तितके सनी जाऊन दे पळे एक खाता लड़के के नका नका कशी भेटले न्ही हांव टेलराकडे इथे सड्याची ब्लाउज हाडून गेल्ली रिक्षार घरा फाटी येतना कोणें न्ही राखून लागली जाल्यार ताजो इश्ट रेंजरांनी डेवीड म्हज्या रिक्षा घेवन म्हज्या नाकाक तुवालो मुकून गेलो आनी हांव मोदी हीन जाली उपरांत कितें करलें तरी तें निवयलें आनी हांगा कशी पावली म्हाका कितें करीत ना ती म्हजी ब्लावज फिंगर ब्लावज हांव पावली मामा
सौम्या बोगोस इसरे तिथं ते छाडायची ब्लाउज आता झाल्या पिंकर ब्लाउज मम्मा चुरती बोले नका ताका बिदरवरून नाव सांग काही म्हणे पट्टा घेऊन पाठी आड जाय तुका तुका हांव चंद्रिका सांगू तिका आंगणा बरें आता आम्ही तुर्तान गावा बसायचे किती जाऊन हांवें मोकिल्ली सरी म्हाका फाटी मेळ्ळी किती जाऊन ती कशी आसा तशीच हांव स्विकार करता देवाचे उपकार जागू जागू अपय तन्या सकट सामान बांधून तयार कर गावात या जाय तन्या तशेंच करता बरें तुका ड्रेस घालती जेनेक आसले बरीच सासा तू आता एक काम कर ताच्या आवयक फोन कर ताच्या उपरांत ताका सेबॅस्टिनाक सांग जायत मम्मा हांव आंटी लिली फोन करता नो आंटी लिली आमचे जानेट आमकां मेळ्ळे आमी गावाक येता सकट गजाल घरा आयल्या उपरांत सांगता जायत मामा आता हांव फादर सेबॅस्टिनाक फोन करता हॅलो फादर हांव डेस्मंड उलयतां जानेट मेळ्ळें सगळी गजाल आयल्या उपरांत सांगता तुमच्या मागण्याक मस्तू देव बरें करूं फादर जायत आज मुझी धुयो सांडून गेल्ले आज म्हाका पाटी मेळटा मोगाळी माये तुजे कडेन वास कितेंय मागल्यार तूं खंडीत इन्कार करिनाय म्हूण म्हाका खंडीत आतां बरवसली यमुच्या बाळा कशें आसा तुका आता पूर्ण समाज झालाय आता तुरता तुम्ही बिगारापासून बसवून आजाराची तारीख बघा करा होय तिथे घडला ते पूर्ण सविस्तर तांकां दिलशी आहे खंय वता म्हणटा आज तरी राव आलीस तुझे पण आले चोऱ्याचे अरे आणि पटी वन पण मोर खंडित आहे तांदूळ आणि पडत जाने वस्तू तकलाय दिला पहिले रेस्ट कर या Nihat, Kalimpong. Something was going on wrong there. What is going on? No, it was I think someone of them is लगेचचा सकट सोडतोडा आणि मुकले की त्यामधून आम्ही पळ्या तेव्हा तुझ्या त्या गटाचे कराराचे आणि काजाराचे 30 नवे आले हे कोरोनाचा टाइम हो रात्र तिथल्या गुण्या लोकांना सांगया आणि
हो विषय कोणावर म्हणून असं नका. जायत फादर तुमच्या भरपूर सहकारा देव बरे करू. अरे आमचे अधिकाऱ्यांनी कामच त्यांनी तो दुर्गाच कुटुंबात सहकार देऊन तांकां सुद्दां तांकां बरें म्हणून यंत्र आमचें काम आनी मुक्ती जीण बऱ्या कारण माया मोगांची जायत फादर तुमकां मस्त थँक्स फादर आमी वेता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आम्ही लहानपणात हांव सांगात जावन आसले वय 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 आता आपण एक कुटाम जावन बदलल्या आणि आम्ही आमची भुरगीं आसानी म्हणा घेतात बरी बाबा वय आणि काही पॅकिंग करूया आणि वर्षे वर्षे पुरा बांधून दिया वचून गोडी करून घेतो गोडी गावून दे ट्रान्सलेट हांव तू करता तू करता का जायता ओके वेळ मेळल्यार हांव इल्ले गाडो करता तांकां खावून जायता इल्ले साहस करता या 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 सुलोभृतीनं आमचे खासदार झाले. आता आम्ही खंय वयचे जॅनेट? असं म्हाका मेळ्ळो आनी म्हाका आतां आमी खाली म्हणा आता कळले मो हांव तुजो कितलो मोग करता म्हणून. जॅनेट तू म्हज्या काळजाची जॅनेट जॅनेट जॅनेट. Desmond tu muja mogaso Desmond 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 जॅनेट जॅनेट जॅनेट. Desmond 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 कसं जाऊन आमचं स्केट जेव्हा ನನಗೆ जायचं यांना फादर आणि मॅम गेला आणि हो बरयलो आणि दिग्दर्शित केलो श्रीमती ग्रेस टिपलजान फादर हंसनागा मोगार भेटा तांकां सन्मान करचे म्हणून. Come and accept a rose from Father Hansen. आणि